एक डेमोक्रेटीक प्रोसेस आसा तो प्रोसेसा प्रमाणे आमचे कॅन्डिडेट फायनल जाले. सो स्टेट इलेक्शन कमिटी जी आसा ती कमिटी बसता आणि त्या कॅन्डिडेटाच्या संदर्भातले एक कॅन्डिडेट एक मतदारसंघ कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर वर अर्द वर डिस्कशन जाता त्या कॅन्डिडेटाचे बद्दल सगळे. आणि तो एक प्रोसेस परतून एकदा आम्ही तो सुरू केला म्हणजे फाटल्या अनेक वर्सांचो तो सिस्टम आसा ते तातूनच. आणि ही लोकशाही पद्दतीन भितर लोकांक जाय आणि त्याच बरोबर ताजे सगळे लोकसंपर्क ताजो जिखपाची क्षमता, इज कॅपेबिलिटी, मागीर ताजी हे तुगेले अनुभव फाटलो एक्सपिरियन्स हे सगळे पळोवन ताजेर पक्षाची लॉयल्टी हे सगळे विचारधारा हे सगळे फुडें व्हरता ते पळोवन मागीर कॅन्डिडेट सिलेक्ट करता. दुसरे लिस्टाचे मिटींग जी आसा ती आमची फाल्यां जातली आणि बहुतेक फाल्यां किंवा परवा मॅक्स टू मॅक्स परवा आमची लिस्ट आसा ती क्लियर जातली. खूप आसा तांकां टायम पावतलो. हय, कारण पार्टी ऑर्गनायज्ड पार्टी आसा, पार्टी घराघरांत पाविल्ली आसा. माननीय नरेंद्र मोदींजीचे विचार, तांचे स्वप्नां आणि भारताक म्हणजे ह्या देशाक एक उच्च लेवलाचेर व्हरपा खातीर तांचे जे काम जे चालू आसा ते सगळे लोकांक खबर आसा. हेंय इलेक्शन तशेंच आसा आणि ह्या इलेक्शनाच्या हातूंत भितर लोकल बॉडी घट जातनाच एक लॉयल, पक्षनिश्ठ आणि त्या जिखपाची क्षमता आणि त्या खातीर आमदार, मंत्री, आमचे सगळे सिनियर कार्यकर्ते पासून सगळ्या विचारांक घेऊनच हे सगळें. तुमची लिस्ट आहा न्यू जी लिस्ट येयल्या पळय तितून खुबशे न्यू फेसीस जाले म्हणजे पन्ने जे आशिल्ले पळय ते सगळे मॅक्झिमम चडशे कोणूच ना पळयत. नाही, एक असं कितें की खुबशे गजाली पन्न्यांनी खूब बरें काम केल्लें आसा. म्हणजे मतदारसंघान तेन्ना हाजो अर्थ असो न्ही की तांकां कोणाक डावरला, कारण ते हाका लागून रिजर्वेशनाच्या पॅटर्नान लागून काही प्रमाणात कॅन्डिडेट खंय खंय बदलल्या. पण त्याही बरोबर ज्या जाग्याचेर तो कॅन्डिडेट आमकां दिवंक मेळटा त्या जाग्याचेर आमी कॅन्डिडेट दिल्या. आता सगळ्या हातूंत भितर फॉर्च्युनेटली म्हणे किंवा ह्या हातूंत भितर नवीन कॅन्डिडेटय आसा तांकां एक वाव मेळ्ळो, ऑटोमॅटिकली मेळ्ळो. अलायन्साक कितें जागे सोडल्या? अलायन्साक आमी सांगलें न्ही 3 सिटां जी आसा ती सिटां तांकां आमी ऑलरेडी दिल्ली आसा आणि 2 मडकईच्या हातून आणि 1 मांद्रे मतदारसंघात. आणि त्या मतदारसंघातले ताजेर तो तांचो विचार आसा तो एक अप एंड डावन कितें आसा तो फायनल जातलो. आणि एक विशय म्हणटा पळय ताका फाटल्या दिसांनी जेन्ना काँग्रेसाक विचारलें तेन्ना काँग्रेस वॉज सेइंग दॅट टू डिस्क्लोज देअर स्ट्रॅटेजी. यू हॅव ऑलरेडी अनाउन्स, ते अजूनही अनाउन्स करपाचें उरता. तांची स्ट्रॅटेजीचेर हांव उलोवपी कोण न्ही. आमची स्ट्रॅटेजी जी आसा ती आमची ट्रान्सपरंट आसा. आमी लोकां फुडें ओपनली गेल्ले आसा, लोकांतल्यान गेल्ले आसा आणि लोकांक जाय म्हणजे ते कार्यकर्ते जे वावुरपी आसा तांच्या वावुरपीच्या माध्यमांतल्यान गेल्ले आसा. सगळ्यो गजाल्यो 100% आमकांय जाय अश्यो जायना आणि सगळ्यो गजाल्यो लोकांक जाय अश्योय बी जायना. पण तरी आसतना 100% न्याय दिवपाचो आमचो जो प्रयत्न आसा तो प्रयत्न आमी केल्लो आसा. ऑपोजिशन म्हणटा तुम्ही स्टेट इलेक्शन कमिशन आसा थंय तुमचे इंटरफिरन्स म्हणटा म्हणून तांकां इतलो कमी वेळ मेळ्ळा म्हणटा ते, कारण नरेंद्र मोदीची विजीट बी सारखी सांबाळून हे सगळें डिक्लेअर जाला अशें म्हणटात ते ऑपोजिशनांनी फाटल्या उलयतात तांच्यांनी फाटले 20-25 वर्सांचो इतिहास जर काडून पळया म्हूण सांग तांणी कितें दिवे लायल्ले ते लोकांक खबर आसा. त्या खातीर आयज काँग्रेसीक दारान सुद्दां कित्याक उबो करून घेनात तर बिहाराक खंय तांची स्थिती कितें जाल्ली आसा, 6 लाडू धाडले आमी तांकां कळ्ळें. ही सगळी स्थिती देशभर तांची जाल्ली आसा. त्या फाटल्या अनेक वर्सां केल्ले ते तांची कर्मां. अजुनूय हांव स्टँड बाय माय वर्ड, माय स्टेटमेंट. इट इज नॉट अ चायल्डिश स्टेटमेंट. म्हणजे आता 50 सिटां तितले 3 तुम्ही एलायन्साक दिता, 47 अनेक जाग्यांनी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसतले सपोर्टेड ते आमकां सपोर्ट करतात. ते तुम्ही स्ट्रॅटेजीचो पार्ट आसा. सगळे मागीर आमी सगळेच गजाली 50 सिटां लढटले अशें ना. पण कुर्तोरी नांव घेवन सांगना की स्ट्रॅटेजीचो भाग सगळेच हांव तुमी सांगतलो. अजिबात ना, अजिबात ना. ते खंय आयले ना तर ते बिहाराय एकठांय आयले, ते आनी बाकीच्या देशांतले अनेक भागांनी तशे एकठांय आयले. पण बरें केल्ल्याचें फळ सदांच बरें मेळटा. 56 यू टॉक अबाउट क्लीन स्वीप. ओके सांगलें न्ही हांवें
कारण भारतीय जनता पार्टीचं स्ट्रायक रेट हो भोवमता कडेनच वतलो आणि आसाय बी आणि त्या खातीर तांच्यांनी केल्ली कामां आतापर्यंत केल्ली कामां हें सगळ्या लोकां फुडें वतले. आणि एक विषय म्हणटा पळय तो आमी पळयला की इतली वर्सां झेडपी इलेक्शन्स म्हणल्यार एंट्री टुवर्ड्स असेंब्ली थोड्यांक. So by giving the screen face and all, is it promoting of the candidate? What it is? सी फर्स्ट ऑफ ऑल पंचायत लेवल पासून विधानसभा खासदार लेवल पर्यंत तळागाळ्यांतल्यान आयिल्ले कार्यकर्तेच भारतीय जनता पार्टीन सगळे वयर सरले मुखारपर्यंत आयले आणि अनेकांक भारतीय जनता पार्टीची विचारधारा आवडली, केंद्रातले सरकारातले काम आवडले, तांच्यांनी कोणच्यान प्रवेश केलो आणि त्यानुसार केंद्रान सरकार असताना ताजो लाभ गोंयांक मॅक्झिमम मेळचो. हजारांनी कोटी जे येतात, 60,000 कोटी, 70,000 कोटी हे हांगसर सरकार आसा म्हणूनय येता. ना जाल्यार फाटली सगळी बजेटांची टोटल जर मारा गोंयची, त्या बजेटांची टोटल जर मारली जाल्यार ताचे 50% सुद्धा काँग्रेसीच्या वेळाचेर इतले हांगा केंद्रांतल्यान निधी येवना. पण तितलो निधी आयज आमकां हांगा आयलो. 4 लेन्स आसतले, 6 लेन्स आसतले, कन्व्हेन्शन सेंटर्स आसतली, ब्रिजीस आसतले, इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून पयशे आसतले. हे पयशे केंद्रान जेन्ना 2014 मोदीजींचे सरकार आयले तेन्ना पासून आतापर्यंत हे सामानातले सामान गरीबांक कळटा. आतां जी बायल जी केन्ना शिकून आशिल्ली, जी सादारण गाड्याक म्हणजे फुलां विकता, कोण नुस्तें विकता, कोण गाड्याचेर काम करता, कोण इतले बारीकांतले बारीक गरीबांतले गरीब जेन्ना महिलेक पासून केन्ना त्या घरांतल्या लोकांक कळटा आणि येदी भुरगीं जेन्ना माननीय पंतप्रधानांच्या संदर्भातले क्लीन फेसाचेर आणि ताचे देशा बद्दलचे प्रेम, राष्ट्रनिष्ठा, राष्ट्रभक्ती हेजेर उलयता भुरगीं, ती केन्ना केन्ना आपल्या बापायक आवयक सांगता जी शिकून आशिल्ली तांकां मम्मी किंवा आई मत कमळाक दिवपाचें म्हणून. कारण आशा आणि अपेक्षा आणि त्यो साध्य करपाची ताकद जी आसा ती आमी दाखोवन दिल्ली आसा. आमी फक्त स्वप्नांच विकली ना, ती स्वप्नां साकारय केली. ताजे मूर्त उदाहरण म्हणून हे सरकार आणि जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान हे गजाल जेन्ना आमी फुडें व्हरता तेन्ना तांकां जास्त अधिकार दिवन तांचे कडेन आनी कामां करून घेवपाची तांक आसा ती ह्या सरकारान भितर जातली. म्हणून देश प्रगती पथाचे कडेन वतना आमी कित्याक फाटल्यान रावतले, आमी आपल्या पांयार कित्याक फातर मारतले. म्हणून ह्या माध्यमांतल्यान इवन जनतेनी बीन एक ठाम निर्धार केल्लो आसा. कारण त्या हातूंतल्यान जर आमकां जर नरेंद्र मोदीच्या पालवाच्या सकयल जर समजा देशांत जर इतली उदरगत जाता ताचो आमकांय जर भाग मेळटा जाल्यार आमी माननीय नरेंद्र मोदीजींक केन्नाच आमी सकयल हें करपाक शकना. कारण तांकां गोंयच्यानय तांची सुरवात जाल्ली आणि विशेष तांचे गोंयचेर मोगी बी आसा आणि म्हणून ताका आमकां उजवे वटेच्यान पळयता. तांचे पक्षनिश्ठा, तांचो लोकसंपर्क आणि त्याच बरोबर तांचे लोकां मदीं आशिल्ले वय आमी लक्षांत घेतलां. वय आणि तांचे लोकां मदीं आशिल्ली तांचे लोकसंपर्क, तांचो अनुभव, हे सगळ्यो गजाली काय उमेदवार इच्छुक आशिल्ले तुम्ही तिकेट घेऊन सोबत काढले असतात न्ही. खुबशे जाणांक दिसता आपल्याक एक 1-2 मतदारसंघात कदाचित अशें आसता. काही मतदारसंघांनी अशें बी आसूंक शकता. आसतात आपूण म्हणून जिंकला पण पक्षान आतापर्यंत जितले पर्यंत आमी मानपी सारखे आसा न्ही आमचे सारखे. आमची जर आयज समजा आयज जर नांव आसा किंवा तो एक रुतबा आसा तो भारतीय जनता पार्टीन त्या वेळाचेर कांयच नासतना तुका हात दिल्लो आसता आनी तेन्ना वयर काडिल्लो आसता. तो विसरप नासता. ताकाच लॉयल्टी म्हणटात. आणि त्या हातूंतल्यान भितर हांव कोण तरी व्हडलो म्हणून हांवें कितें गगनाक हात लायना मागीर ना जातकीर मागीर कोण खंयच नासता. खूब नांवां घेवंक शकता पण हांव घेना. आनी म्हणून पार्टीच्या कवचान भितर जो कोण रावलो सगळो व्यवस्थीत सगळे ना ते सगळे तितले सक्षम आसात. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे फाटले झेडपी सगळे खरोखरच तांकां सॅल्यूट करपाचे की जे फाटल्या वेळाचेर जितले आशिल्ले तांणी उत्कृश्ट काम केलां. म्हणजे पार्टीच्या प्रत्येक फोरमाचेर ते आसताले, फ्रंट फुटाचेर आसताले. म्हणजे हांव अशें म्हणना ह्या भारतीय जनता ते तांणी कितें वायट केलां अशें म्हणना. पण भारतीय जनता पार्टीची एक चिऱ्या जे बांदता त्या चिऱ्या भितर तांचो भितरय हें आसा, हात आसा. आनी खरोखर तांचें तें वाया वचचें ना. तांचें जें योगदान केलें आसा तें वाया वचचें ना. कारण तांणी पक्ष वयर काडिल्लो आसा.
आम्ही कितलेंय म्हटल्यार सुद्धा बशिल्ले हांगा पक्ष वयर काडपा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें आसा, सगळ्यांनी मिळून काम केल्लें आसा, म्हणून इतले लेवलाचेर.